गोंया खातीर तमनार प्रकल्प विजेच्या बाबतीत खूप महत्वाचो आसा अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केला। हो प्रकल्प गोंयांत सुमार 1200 मेगावॅट चड वीज हाडटलो आनी ह्या प्रकल्पाचें काम पावसाळ्या उपरांत सुरू जातलें अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली। तशेंच गोंय बेगीनूच 100 मेगावॅट सोलर पावर तयार करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां। नंबर 1 म्हणजे तनमार प्रोजेक्ट इज अ इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कन्सर्न। 1200 मेगावॅट एक्स्ट्रा वीज ह्या तनमार प्रोजेक्टा कंप्लीट जातकीर गोंयकारांक मेळूंक शकता। जो विशय आशिल्लो तो असो आशिल्लो की तो अभयारण्यांतल्यान येता, डार्क फॉरेस्टांतल्यान येता आनी झाडांची कत्तल एनवायरमेंट प्रॉब्लेम हाका लागून लोकांक तो नाका आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां की सुपाच्यान जी फोंडे लायन आयल्या ती लायनीचेर हो प्रोजेक्ट घालचो आनी हाडचो। त्या खातीर कमीत कमी एनवायरमेंट प्रॉब्लेम जातलो आनी कमीत कमी झाडां कापली गेली वतली। व्हडलीशीं झाडां कापली गेली वचची ना, फक्त सायडीची जी हें आसा फांद्यो तितल्योच कट जातल्यो। आज हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या नंतर 1200 मेगावॅट वीज येतली आनी हो प्रोजेक्ट पावस जाल्या नंतर चालू जातलो। कारण आतां पावसांत तें काम कितपत थंय करूं येता, कर्नाटक बॉर्डर आनी गोवा हेवी रेन्स येता ते 10-15 दिसांक चालू जातलो।